वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराच्या कथित बेकायदेशीर बंगल्याविषयी पुराय रिपोर्ट दिवचो म्हूण तिसवाडीच्या बीडीओन ओल्ड गोवा पंचायतीच्या सचिवाक निर्देश दिला। आयरिश रॉड्रिक्सच्या कंप्लेनीचो विचार करून 4 सप्तकां भितर योग्य कारवाय करची म्हूण पंचायत उपसंचालकान दिल्ल्या निर्देशा उपरांत बीडीओन पावल उखल्ला। ओल्ड गोयच्या बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस चर्ची सावन 300 मीटर भितर हो बंगलो बांदला म्हूण आयरिशान कंप्लेन केल्ली। पांडुरंग मडकयकारान आनी ताच्या निकिताच्या रिएल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीन ओल्ड गोवाचे चर्ची सावन 300 मीटर अंतरा भितर बंगलो बांदला। 50 मीटरा भितर बंगल्याचे कंपाऊंड उबारला म्हूण एक्टिविस्ट एडवोकेट आयरिशान मुख्य सचिव, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी पंचायत संचालकांक 16 एप्रिलाक कायदेशीर नोटीस धाडिल्ली। आयरिशाचे कंप्लेनीची दखल घेवन पंचायत उपसंचालकान तिसवाडी बीडीओक 4 सप्तकां भितर योग्य कारवाय करची म्हूण निर्देश दिले। 25 एप्रिलाक ऑर्डर मेळ्ळ्या उपरांत तिसवाडी बीडीओन ओल्ड गोवा पंचायतीच्या सचिवाक पंचायतीची बसका घेवन गोवा पंचायत ऍक्ट 1994 प्रमाण एक्शन घेवची म्हूण सांगले। 10 दिसां भितर मडकयकाराच्या बंगल्याचो पुराय रिपोर्ट दिवचो म्हूण बीडीओन पंचायत सचिवाक सांगला। BDO of Tiswadi has directed the Secretary of the Old Goa Panchayat to submit a detailed report within 10 days about the illegal construction of a palatial bungalow by Power Minister Pandurang Madkekar at Old Goa. The BDO has directed the Secretary of the Panchayat to place the matter before the fortnightly meeting of the Panchayat and to take action in accordance with the Goa Panchayat Act. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। रेयूस मागुसातले अल्पवयीन चलयेचे रेप केशीची सीबीआय इन्क्वायरी जावची म्हूण पीएंड सिटीजन फोरम मागता। रेप केशीत 5 जाण आसतना एकल्याकूच अटक केला, बाकीच्यांकूय धरचे, तशेंच हॉटेलवाल्याचेरूय कारवाय जावची म्हूण फोरमाची मागणी आसा। ह्या 5 जाणां आड खंय थळाव्यांनी आदी वेगवेगळ्या कारणांक लागून पुलीस कंप्लेन केल्ली, पण पुलिशेन कांयच एक्शन घेवंक ना म्हूण फोरमाचो दावो। फूल गँगांक दवरलेले पण एकल्याकूच 7 दिसाचो रिमांड मान दवरला। आमी मागतात सगळ्यांक भितर घेवंक जाय। रेप केसीत अरेस्ट जाला, एकलो अरेस्ट जाला बासू बिरादर, बाकीचे कित्याक जावना? कित्याक ते चेडवान स्टेटमेंट दिला 5-6 जाण घेवन गेले म्हणून हॉटेलान। तुमकां पुलिसाचेर विश्वास कित्याक ना? बरोबर आहे। आणि बाबा 2 केसी केले, एक बायलेन पूजान केस केली, रस्त्यार तेका गाडी घातली तेणे बासून, आणि तेचेर कांय एक्शन घेवंक ना। हय उकलून गेले म्हणटा। आता तेजे कोण सांगता? पुलिशेन तेणे सगळें स्टेटमेंट दिला, कितें जाला कितें घडला तितलें। तुमकां कित्याक ते चेडवाचें नांव लांब नाका घेवपाक, पूण आमी कितें म्हणटा मायनर गलते, हय रेप मागूस। तुमकां कितें दिसता पुलीस कित्याक तेंचे एक्शन घेयनासतली अशी? अरे कितें तरी दबाव आसतलो खंयच्या तरी येतो पॉलिटिशियनाचो, ना जाल्यार कित्याक जायना? तें जायना म्हणून आमी हें लेटर केलां। लेटर कोणाक केलें? लेटर आमी गव्हर्नर ऑफ गोवा, चीफ मिनिस्टर गोवा, चीफ सेक्रेटरी गोवा, डीजीपी आणि एसपी हांकां आमी लेटर केला की हे पणजेच्या आमच्या बोरवडच्या पुलिसां कडेन कांयच जावपाचें ना, तेन्ना सीबीआय एक्शन जावंक जाय, सीबीआय घेवंक जाय ही केस। कारण हितून कोण कोण आहा पळय ते कळोंक जाय आनी तांकां सगळ्यांक भितर उडोवंक जाय। आनी ते हॉटेलाचेर आनी ते मालकाचे हॉटेलाचेर कारवाय जावंक जाय। कित्याक 15 वर्साच्या भुरग्याक 5-6 जाण हॉटेलांत वयता आनी तूं तांकां रूम दिता। गोंयांत आतां इंजिनांचें उत्पादन सुरू करपाचे गोवा शिपयार्डान प्लान आसा। शिपयार्डान MTU बरोबर इंजिनां तयार करपाक टायअप केला। शिपयार्डान खंय सांकवाळे औद्योगिक वसाहतींत प्लॉटूय घेवन दवरला। शिपयार्ड गोंयांत भुरग्यांक जाता तितल्यो रोजगार सुविधा दिवपा खातीर वावुरता। Sankwal Industrial Estate. We have already bought a beautiful plot, right? Sankwal Industrial Estate. We've been working with MTU for almost last year and a half, where we are going to first time in the state of Goa going to put up a engine manufacturing plant. We'll start assembly, then we'll start indigenizing more and more components, and they are absolutely the best engines in the world in this category. Whatever OPVs we are making, we have already completed 6 OPVs. Another 5 OPVs we are making presently. So for all 11 ships, each ship has 2 engines. 100% they are the same engines which we are going to make. Now, if we put an engine, this engine is to be supported for next 30 years. So we have a assured business also. See the model which is now for the new ships. In fact, some ships are being built by L&T, some ships are being built by Pipavav. But engine is one, and that is MTU engine. That is what is the monopoly of that engine. It must be best. That is why it has been picked up by all 3 shipyards who are making these ships, OPVs.
GSL and MTU will build. Will build together. GSL is giving the GSL is transferring the technology, so we'll be building on that technology. They're going to give us the complete design, complete material specs, complete quality assessment, right, for us to indigenize more and more. And we have already started discussions with various firms to see that how do we, speed up the pace of indigenization. So we are working totally in the state, in the interest of Goa. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.